काँग्रेस आणि गोवा फरोडांत गोवा म्हळ्यार ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्सात फूट पडटली असो खंयचोच निर्णय घेवचो न्ही। जिल्लो पंचायत आणि मुखाल्ल्या विधानसभा वेंचणुके मेरेन ही युती तिगोवन उरपाक जाय जाल्यार फुटिरांक पक्षांत घेवं नाकात म्हणून रेव्होल्युशनरी गोवन्सान दोनूय राजकीय पक्षांक आवाहन केलां। हे विशीं दोनूय पक्षांनी आपली भुमिका स्पश्ट करची म्हणून तांणी मागणी केल्या। जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर उमेदवार निवडपाची प्रक्रिया निमण्या पावण्यार आसा। राज्य वेंचणूक समिती फुडल्या सप्तका मेरेन निमणो निर्णय घेतली। सध्या दरेका जाग्यार लढो दिवपाचो आमचो हेतू आसा। तशेंच परिस्थिती प्रमाण आमी 1 वा 2 अपेक्षांक तेंको दिवंक शकतात अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक उलयलो। फुडल्या सप्तका मेरेन सगळी प्रक्रिया पुराय जातली। बायलां आरक्षणा संबंधी आमी पक्षाचें धोरण पायटलें अशेंय दामू नायक हांणी सांगलां। राजकीय हस्तक्षेपाक लागून आपल्या कला अकादमीच्या कोंकणी नाट्य सर्तीच्या नाट्यलेखन श्रेणींतल्या दुसरें इनाम दिलां असो गंभीर आरोप लेखक युगांक नायक हांणी केलो। शुक्रारा कला अकादमीचो अध्यक्ष बाबू कवळेकर हांचे वांगडा बसका जाले उपरांत युगांक उलयलो। तशेंच इनाम दिनासतना तो पुरस्कार म्हणून दिलो जाल्यार स्विकारतलो नाजाल्यार तांणी पयलें इनाम जाहीर करचें अशें युगांकाचें म्हणणें। सरकार संगीताचेर वाद्यां शिक्षक आणि हेर सगळ्या गजालींचेर कोट्यांनी खर्च करतात पण तरणाट्यांकडल्यान हाचो आउटपुट कितें? ह्या सगळ्या गजालींचेर शिक्षण आणि संस्कृती खात्यान शिक्षकां वांगडा एकठांय काम करपाची गरज मुख्यमंत्र्यान उक्तायली। इतले पयशे खर्च जातात तेन्ना आमी अर्थपूर्ण परिणामाची अपेक्षा करतात अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान रवींद्र भवन सांखळी जाल्ले पंडित तुळशीदास बोरकारांच्या जयंती निमतान सांगलें। आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अनंतान पणजे आयनॉक्सात शुक्रारा इंडियन पॅनोरमाचे उक्तावण जालें। ह्या सुवाळ्याक दक्षिण भारतांतले दिग्गज कलाकार कमल हसन, साई पल्लवी आणि शिव कार्तिकेयन हजर आशिल्ले। मजगतीं इफ्फीत आस्पावन घेतिल्ल्या गोवन शॉर्ट फिल्म सेक्शनाचें उक्तावण जालें। ह्या वेळार हळद हे कोंकणी शॉर्ट फिल्म प्रदर्शीत जालें। ह्या महोत्सवांत 5 कोंकणी शॉर्ट फिल्मां प्रदर्शीत जातलीं। आमी प्रादेशीक फिल्मां खातीर नवी फिल्म आर्थीक येवजण घेवन येता देखून ह्या येवजणेची प्रादेशीक फिल्मांक मजत जातली अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें। तशेंच हळद ह्या कोंकणी शॉर्ट फिल्माच्या टिमीची तांणी तोखणाय केली।
56वे चित्रपट महोत्सवात वांटेकार जाल्ल्या सिनेमा मोग्यांनी इफ्फीतल्या गैरसोयीचेर बोट दवरलां। एखाद्रे बरे सिनेमाचे तिकेट बूक करपाक गेल्यार तिकेटी 5 मिनटां भितर सोंपतात, पण त्याच सिनेमा घरात चडशी सिटां रिती आसतात। अशा वेळार जांकां खऱ्यांनीच एखादो सिनेमा पळोवपाचो आसता तांची गैरसोय जाता। कांय लोक तिकेटी बूक करतात पण सिनेमा पळोवपाक येना, तेन्ना गोंय मनरिजवण संस्थेन हातूंत लक्ष घालून हो प्रश्न सुटावो करचो म्हणून तांणी मागणी केल्या। आंध्र प्रदेशाच्या पुलिसांनी गोंय पुलिसांच्या मजतीन दोगा शेटींक ताब्यात घेवन तांची चौकशी केल्ल्यान म्हापशेचे शेट चाळवले। आंध्राच्यान आयिल्ल्या दोगा जाणांनी खंय ह्या शेटींक चोरयेचे सुमार 150 ग्राम भांगर विकिल्ल्यान पुलिशेन तांकां तपासा खातीर ताब्यात घेतिल्ल्याचें कळटा। पूण ह्या चोरांनी ह्याच शेटींक भांगर विकिल्ल्याचे पुरावे खंय आसात? कोणूय येवन आमचेर बोट दाखयतले? आमी कितें लोकांक नाडपाक बसल्या? ह्या प्रकरणात आमकां न्याय जाय म्हणून शेटींनी मागणी केल्या। रामा काणकोणकाराचेर जीवघेणो हल्लो केल्ल्या प्रकरणातलो दुबावी जेनेटो कार्दोजोच्या जामिनावेलो युक्तिवाद आता 26 नोव्हेंबर मेरेन फुडें धुकल्ला। ह्या प्रकरणात महत्वाचो फॉरेन्सिक अहवाल आणि रामा काणकोणकाराचे जात प्रमाणपत्र तपासपाचे आसा। ह्यो दोनूय गोष्टी तपासा खातीर महत्वाचे आशिल्ल्यान चड वेळ दिवचो म्हणून पुलिसांनी न्यायालया कडेन मागणी केल्ली। ते प्रमाण न्यायालयान पुलिसांक वेळ दिला। ते प्रमाण फुडली सुनावणी 26 नोव्हेंबराक जातली। नावेलीच्यान बेपत्ता जाल्ल्या 2 सांचवाल्यांक सोदून काडपाक मडगांव पुलिसांक यश आयलें। 2 सांचवाले उत्तर प्रदेशांतल्या सहारनपूर वाठारांत तांच्या मामा घरा पाविल्ले। तेच बरोबर एक चली बेपत्ता आशिल्ले म्हूण ताच्या पालकांनी कागाळ नोंद केल्ली। ताकाय सोदपाक पुलिसांक यश आयलां। ते दिल्लीत सांपडलां। मडगांव पुलिसांचो पंगड ह्या दोनूय सुवातींचेर वचून संबंदीत भुरग्यांक घेवन येतले। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। दोनापावल म्हापशा आणि बायणा घाल्ल्या दरोड्या उपरांत पुलीस खात्यात मोठे फेरबदल केल्या। वाडट्या गुन्यांच्या फाटभुंयेर पुलीस खात्यातले अधीक्षक उपअधीक्षक तशेंच निरीक्षकांच्यो बदल्यो केल्यात। उत्तर गोंय एसपी राहुल गुप्ता काडून हरिश्चंद्र मडकयकारान उत्तर गोंयचो ताबो दिला, जाल्यार 6 उपअधीक्षक आणि 34 पुलीस निरीक्षकांच्यो बदल्यो केल्यात।
आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं। प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना। हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा ती दैनीक म्हायती मेळटा, तातूंत ज्ञानाक भर पडटा. अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेची आंदोलन गोंयांत जी जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयान हेज्या बद्दल खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना. जे आयज गोमंतक वृत्तपत्रांचे तेंच्यांनी बातमी दिवपाचो ताचो पवित्र जो आसा ते सत्य उघडकीस हाडप हो त्यांचो एक मेन ऑब्जेक्टिव्ह आसा. गोमंतक व कोकणचे पहिले अग्रेसर दैनिक दैनिक गोमंतक. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. राज्यात गुन्यांवकारी घडणुको थांबपाचे नाव घेना. दर दिसा हल्ले, दरोडे, चोरयो आणि खून ह्या सारकिल्यो गुन्यांवकारी घडणुको वाडत आसा. गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न उप्रासला. दिसान दीस वाडपी गुन्यांव गोंयकारां खातीर हुस्क्याची गजाल जावन आसा. गुन्यांवांचेर आळाबंद हाडपाक पुलीस पुरायपणान अपेशी थारल्यात. वाडटे गुन्यांवांचेर जागृत मडगांवकारांनी चिंता उक्तायल्या. गोवा पर्सन विथ डिसेबिलिटी खात्यान आतां मेरेन गोंयांतल्या सुमार 3000 दिव्यांग लोकांक म्हत्वाची उपकरणां दिल्यात. ह्या लोकांक खातीर बांबोळे प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र आसा. ह्या केंद्रांत वचून दिव्यांग लोकांक खातीर जायत्या उपकरणांची अर्ज करूं येता अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. शुक्रारा साखळे रवींद्र भवनात दिव्यांगां खातीर संबंदीत खात्यान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी उपकरणांचे वांटप केले. ऑस्ट्रेलियन नागरिकत्व सोडल्या उपरांत संघटनेत बदल करपा खातीर फिफाची मान्यताय मेळ्ळे उपरांत रायन विलियम्स अधिकृतपणान भारतीय फुटबॉल पंगडात निवडी खातीर पात्र थारला.
अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघान हे विशींची माहिती दिली. वजनगाळ शिरोड्या 400 mm उदकाची पायपलायन फुटली. पायपलायन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी जाली. थावांनी बेगोबेग संबंधित खात्याक कळीत केले. उपरांत भौशीक बांदकाम खात्यान ह्या पायपलायनीची दुरुस्ती करपाक सुरवात केली. ही घडणूक सकाळच्या 7:30 वरांचेर घडली. नावेली स्पोर्टिंग क्लबान गार्डियन एंजल एससी कुडचणे या पंगडाक 4-3 अशा गोल फरकांनी हारयलो. पातोड्या खेळामार जाल्ल्या 24वे ब्रदर युलालियो वाज मेमोरियल फुटबॉल टुर्नामेंटात नावेली स्पोर्टिंग क्लब जैतिवंत जावन फायनलीत प्रवेश केला. सिकेरी हँडलीपेडाचेर कळंगूट पोलिसांनी 1.40 लाखांचो 1 किल 401 ग्राम गांजो जप्त केला. या प्रकरणातलो दुबावित अजय गिरी ह्या ओडिशाच्या तरणाट्याक अटक केला. बिरास्तारा सकाळी 1 वरांचेर सुमाराक पोलिसांनी ही ड्रग्स विरोधी कारवाय केली. सिकेरी हेलिपॅड वाठारांत ड्रग्स विक्री जावपाची आसा अशी पुलिसांक म्हायती मेळ्ळी. त्या प्रमाण पुलिसांनी घडणुकेच्या सुवातेर सांपळ रचून दुबाविताक अटक केली. फाटल्या कांय दिसांसावन गोंयांत थंडसाण आशिल्ली पूण बिरेस्तार आनी शुक्रारा राज्यांत चडांत चड आनी उण्याक उणें तापमान वाडल्यान थंडी गायब जाल्या. देखून ह्या बाबतींत हवामान खात्यान कसलोच अदमास जारी करूंक ना. तरी लेगीत फांतोडेर चडशा वाठारांत धुक्याची चादर फाकिल्ली दिसून येता.
देशातले सध्याचे दशका पोरणे कामगार कायदे सोपे आणि सुगम करपाचो हेतू आशिल्ल्यान 4 नवे कामगार संहिता चालीक लावपाची घोषणा केंद्र सरकारान केल्या. नव्या कामगार संहिते वरवीं देशातल्या कामगारांक बरो पगार, सुरक्षितताय, सामाजीक सुरक्षा आणि कल्याणाची खात्री जातली अशें कामगार आनी रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडवियान सांगले. पगार संहिता 2019, उद्देगीक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 आणि व्यावसायिक सुरक्षितताय, भलायकी आणि कामाची परिस्थिती संहिता 2020 लागू जाल्या. ह्यो सुदारणा फक्त साधारण बदल न्हय तर देशातल्या दरेका कामगारांक सरकाराची हमी अशें मंत्री मांडवियान सांगले. दिल्ली मुंबई राष्ट्रीय महामार्गाचेर जाल्ल्या भिरांकूळ रस्तो अपघातात एक कंटेनर ट्रकाची धडक एलईडी बोर्डाक बसली. हो अपघात खूबच भयानक आशिल्ल्याचे सीसीटीव्ही कॅमेरात कॅप्चर जाल्ल्या फुटेजीत दिसता. धडक बसली ते वेळार व्हड स्फोट जावन उजो लागलो अशेंय दिसून आयला. शुक्रारा दनपारच्या 12 वरांचेर राजस्थानच्या दावसा लागसार हो अपघात घडलो. ह्या अपघातात ट्रक ड्रायव्हराक जागेरूच लासून मरण आयिल्ल्याचो दुबाव उक्तायतात. केरळच्या कोल्लम जेटीचेर दवरिल्ल्या एका नुस्तेमारीच्या बोटीन अकस्मात उशान पेड घेतलो. ह्या उशात लासून बोटीचो गोबर जालो खरो, मात जो उजो लागपा फाटलें नेमकें कारण स्पश्ट जावंक ना. ह्या घडणुकेंत नुस्तेमारी बोटींचे बरेच लुकसाण जालें, मात सुदैवान कसली जिवीतहानी जावंक ना. सगळ्या अन्नधान्य उत्पादनात भारतात 8% विक्रमी वाढ जाल्याचे शेतकी आणि शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगले. फाटल्या 10 वर्षांत भारतात एकूण अन्नधान्य उत्पादनात 10.6 कोटी टन वयर वाढ जाल्या अशेंय मंत्रीन सांगले. देशात तांदळाचे उत्पादन 1,501 लाख टन विक्रमी पावण्यार पावलां, जे फाटल्या वर्साच्या 1,378 लाख टन परस चड आसा. तशेंच फाटल्या वर्सा 1,132 लाख टन गंवाच्या उत्पादनांतल्यान 46.53 लाख टन गंवाची विक्रमी वाढ जाल्या. तूर, उडद, चणे आणि मूग डाळ यांच्या खरेदीत उण्यात उणे आधार दराची खात्री दिल्ल्यान देशभरातल्या व्हड प्रमाणात शेतकऱ्यांक महत्वाचो फायदो जाता. शेतकी आणि शेतकऱ्यांक मुखेल प्राधान्य दिवन सरकार यत्न चालू दवरतले अशेंय मंत्र्यांचें म्हणणें आहे. फक्त गोंयांतूच न्हय जाल्यार तामिळनाडूतय सुण्यांनी चाबून मरण आयिल्ल्यांच्या आंकड्यांत वाड दिसून येवपाक लागले. ह्या वर्सा तामिळनाडूत 5.25 लाख अश्यो केशी नोंद जाल्ल्याचें कळटा. सध्या भटक्या सुण्यांचो आंकडो वाडिल्ल्यान अशा प्रकरणांनी सर्रास वाड जाल्ली आसा. 2 वर्सां आतां मेरेन 28 जाणांक रॅबीज ह्या दुयेंसान मरण आयलां. देखून ह्या सगळ्यांचेर आळाबंदी हाडपा खातीर खर पावलां उबारतल्याचें पळोवन येता.
अशें म्हणटात सिगरेट स्मोकिंगाक लागून COPD सारखे दुयेंसांक लागून मरण येवप्यांच्या आंकड्यांत वाड जाल्ली आसा. क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव्ह पल्मनरी डिसीजाक लागून 40% लोकांनी आपलो जीव वगडायला. आदी घराघरांनी चूल पेटयल्ल्याच्या धुरान वा शेणयेक लागून अशा दुयेंतींनी वाड जाताली. पूण आतां प्रदुशणांत भयंकर वाड जाल्ल्यान दुयेंतींनी वाड जाल्ली आसा. देखून हें दुयेंस फक्त स्मोकिंग करपी न्हय जाल्यार नॉन स्मोकिंगा मदीं चड पळोवपाक मेळटा. COPDक लागून फुफ्फुसाच्या संदर्भांतले दुयेंसांत वाड जावपाक लागल्या. देखून हाचेर आळाबंदी हाडपा खातीर खर पावलां उबारपाची गरज आसा. चडशा दुयेंती मदीं खोंकली येवप, शिको येवप, स्वास घेवपाक त्रास जावप सारकी लक्षणां दिसून येतात. भारतात दर 8 मिनटांनी एक भुरगे बेपत्ता जाता. ह्या अहवालाचेर सर्वोच्च न्यायालयान चिंता उक्तायली. न्यायालयान केंद्र सरकाराक दत्तक प्रक्रिया सुरळीत करपाचो उलो मारीत बेपत्ता भुरग्यांची प्रकरणां हाताळपा खातीर नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करपाची प्रक्रिया बेगोबेग करपाचे निर्देशूय सुप्रीम कोर्टान दिले. .5 रिक्टर स्केलाचो भूकंप शुक्रारा सकाळच्या 10:30 वरांचेर बांगलादेशाच्या ढाका वाठारांत आयिल्ल्याची नोंद जाल्ली आसा. ह्या भूकंपाक दुर्दैवान 5 जाणांक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. ह्या भूकंपाक लागून थळाव्यां मदीं भिरांतीचें वातावरण निर्माण जाल्लें आसा जाल्यार 100 परस चड जाण जखमी जाल्ल्याचें कळ्ळां. सध्या संबंदीत प्रशासनान हातूंत लक्ष घालून बचाव कार्य तशेंच लोकांक मजत करपाक सुरवात केल्ली आसा.